पेडणे तालुक्यातल्या चांदेल, हंसापूर, हळण, टळण आणि कासरवणे या 3 पंचायत वेंचणुकांचे मतदान शुक्रारा 9 डिसेंबराक जाले। निकाल आयतारा 11 डिसेंबराक म्हणजे आज सकाळी 10 मेरेन जाहीर जालो। संत सैरोबानाथ आंबिये महाविद्यालयाच्या सभाघरात मतां मेजली। पळयात पुराय बातमी। आणि सगळे हे आम्ही आमदाराच्या हेनी करतलो, विकास करतलो। ओके, ही तुमची निवडून येवपाची कितली फावट आसा? तिसरी फावट। म्हणजे तिसरी फावटी तुम्ही हॅट्रिक केलेले। हांव ॲडव्होकेट महेश्वर आनंद परब। हांव वॉर्ड नंबर 4 हळर्णा VP हलन्ना हांगाच्यान निवडून येयला। म्हाका 117 वोट पडले। हांव 19 वोट्स विन जाला। हांव माझ्या विनिंगेचे प्राधान्य माझ्या सगळ्या वोटर्सांक दिता। खास करून हांव माझे विनिंगेचे हे प्रवीण भाईक दिता। प्रवीण भाई खातीरच हे सगळे साध्य झाले। विनिंग कोण दाखव। विश्वास तुम्ही क्रेडिट कोणाक दिता? क्रेडिट माझ्या वाड्याचे आणि कुटुंबावाड्याचे गेलो महिना खूप माझ्यामध्ये झटले ते हेल्प केला म्हाका। सरपंच पदाच्या शर्यतीन आसतली तुम्ही सरपंच पदा खातीर? हो, ते आता तेजेरच आनी आमच्या मदीं आमी आतां 5 जाणां मदीं जे हे करून तेंचं हे करून घेवन ते ठरयतले कशें। माझे नाव वृषाली विजय नाईक, कासारवडणे, वॉर्ड नंबर 2 आणि हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा म्हज्या वोटरांक। आणि म्हाज्यान जाता तितले हांव करतले, प्रयत्न तर करतले। साक्षी नाईक। तुम्ही खंयच्या प्रभागान आयल्यात? वॉर्ड 1। आणि फुडें तुमचें विजन कितें आसा? म्हणजे जाता तितली लोकांक हेल्प करपाची आणि ज्या कोणेन म्हाका हेल्प केला, आता सपोर्ट केला, तेंची कितें कामां आहा ती करतले शुअर। हांव निवडून येयला, बरें आहा। सगळ्या भावांनी म्हाका सपोर्ट केलो, तेचेर हांव निवडून येयलो। हांव स्पेशली अशें थँक्स म्हणूंक शकता म्हणून म्हणटा हांव की संजीवन सर्वेश संजीवनी घालपाक तेणी ते फाटी घेतले आणि तेणी म्हाका सपोर्ट करून इवन हांव 55 वोट्स लीड इल्लो आसा। हांव तेकाय थँक्स म्हणटा आणि माझ्या भावांकूय थँक्स म्हणटा, ते म्हाका सपोर्ट केलो, तेंकाय हांव थँक्स आमच्या चांदेल गावच्या लोकांच्या आशीर्वादान आणि आमदाराच्या सहकार्यान हांव जिखलेलो आसा। हांव सगळ्या माझ्या चांदेलच्या लोकांचे माझ्या मनकाजांसून आभार व्यक्त करता आणि तांकां खात्री दिता की ह्या येणाऱ्या फुडल्या 5 वर्षात जे काय हांगासर लोकांक कामां करूंक जाय ती कामां करपाक संपूर्ण माझा प्रामाणीक प्रयत्न आसतलो। त्याच बरोबर आमदाराच्या सहकार्यान जे माझे प्रकल्प आहात त्या प्रकारच्या माध्यमांतून युवकांक नोकरी, व्यवसाय आणि इतर सगळ्या गोष्टींक प्राधान्य मेळटले याचो पूर्णपणे प्रयत्न करतलो। सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि आमच्या सगळ्या मतदारांच्या सहकार्यान म्हाका निवडून दिल्लो, सगळ्यांचे हांव आभार मानता। आणि हे जे श्रेय आहा ते कोणाक दिवपाक सोदता? गेली 20 वर्षां जाली राजकारण करता, एकूच कॅन्डिडेट अजून मेरेन जावंक लागले। फर्स्ट टायम आमी आतां हे केला की एज्युकेटेड मनशाक निवडून हाडला आमी। आमचे कडेन कितली जाता तितले आमी करून दाखयतले 5 वर्सां।